नमस्कार. श्रीमती स्नेहलताबाई भाटीकार हांणी अणकारिल्ल्या हाजी अलीची फुलकां आणि हेर काणयो आणि केळवळ आणि हेर काणयो या 2 अणकारीत कथासंग्रहाच्या लोकार्पण सोहळ्याक हांव रमा मुकुंदे तुमकां सगळ्यांनी येवकार. या सभाघरांत या पुस्तक विमोचनाच्या कार्यावळीक ते मुजरत आयिल्ल्या लेखकां वाचकां भाटीकार दाम्पत्याच्या घरच्या इष्ट मित्र परिवारांक तशेंच संजना पब्लिकेशन्साच्या बऱ्या मागप्यांक प्रसार माध्यमांतल्या आमच्या सहयोग्यांक वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांक समेस्तान हांव बरी संतोळ आवडयता आनी ह्या कार्यावळीक सुरवात करता. 2 भाशां मदलो 2 संस्कृताये मदलो एक साखर म्हळ्यार अणकार. जेन्ना भाशेचे मर्यादेक लागून खंयच्याय दुसऱ्या भाशेच्या साहित्याचें दार बरें व्हडलें कुलूप लावन बंद आसता तेन्ना अणकार त्या कुलपाची कुंजिका चावीक जावन आपल्या परीन तें दार वाचकां खातीर उक्तें करता. आयज ह्या वाचकांच्या भेटेक आमच्या वाचकांच्या भेटेक 2 अणकारीक पुस्तकां येवपाचीं आसात आनी ती भेटेक हाडपा खातीर अणकारकार श्रीमती स्नेहलताबाई हांचें कौतुक करपाक तांचे खोशयेंत वांटेकार जावपाक आमच्या मजगतीं खासा आमंत्रीत कांय सोयरे आसात. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून आमकां लाभल्या ह्या सुवाळ्याचे आदले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुरेश प्रभू. आमकां मानाची सोयरी म्हण लाभल्यात लेखक अणकार पी समीक्षक साहित्यीक आनी निवृत्त शिक्षिका प्रोफेसर किरण मुळकुले. ह्या सुवाळ्याक खासा निमंत्रीत म्हणून आपयल्यात निवृत्त IAS अधिकारी तशेंच लेखक डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी आणि या सोहळ्याचे अध्यक्षपद चलोवपाचे कार्य ज्यांनी आपल्या भुजार घेतला ते मोमेंटो समूहाचे अध्यक्ष तसेच नामनेचे उद्योजक भोवमानेस्कर अवधूत वाघ. हांव मागता स्नेहलताबाई कडेन आनी संजना पब्लिकेशन्साचे प्रकाशक श्री दिनेश बाब मणेरकार हांच्या लागीं तांणी मानेस्तां येवकार माचयेर घेवन येवचें. सगळ्या मानेस्तां लागीं मागणें आसा तांणी माचयेर येवचें. All the dignitaries are requested to please take their seat on the dais. संजना पब्लिकेशन्साचे प्रकाशक श्री दिनेश बाब मणेरकार कोंकणी सरस्वतीची सेवा वेगवेगळ्या विशयावरील पुस्तकां प्रकाशित करून फाटली कितलीशींच वर्सां करत आसात. ताची थोडी वळख दिता जी वेगळे तरेन आसा कारण आमी दर वेळेला तांकां फक्त प्रकाशकच म्हणून पळयतात. 38 वर्सां बँकेत तांणी काम करून त्या सेवेंतल्यान ते निवृत्त जाल्ले आसात. स्वता लेखक अणकारपी बाल साहित्य रचपी अशी तांची वळख आसा. अणकारान तांणी एका फुलपाख्याची काणी बोरयेचो पूल ही पुस्तकां अणकारल्या जाल्यार निबंध छलो तांचे वेचिल्ले खीण खूब वर्सां आदीं उजवाडाक आयिल्ले. बाल साहित्यात मंगल सैमाचें वरदान रानवळ सारकी पुस्तकां तांणी बरयल्या. आयज संजना पब्लिकेशनान अणकाराची 2 पुस्तकां हांगा प्रकाशीत करतले. हांव मागता दिनेश बाबा लागीं तांणी ह्या वेळाचेर येवकाराचें उलोवप करचें. देव बरें करूं रमाबाई. जमिल्ल्या सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्स आणि अरविंद बाब आणि लताबाई भाटीकार हांच्या घराब्याचे वतीन उर्बे भरीत येवकार. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे डॉक्टर सुरेश प्रभू, सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोवमानेस्त अवधूत बाब, मानाची सोयरी डॉक्टर किरण मुळकुले. आज जी पुस्तकां लोकार्पण जाता अणकाराची ताचे ओरिजिनल रायटर डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी तुमकां सगळ्यांक मनाकाळजा सावन येवकार दिता. आयच्या ह्या सुवाळ्याक तुमचे मदीं जायचे मानेस्त बसल्यात. अरविंद बाबाचें जेन्ना खंयचेंय फंक्शन आसता तेन्ना तें सूत्रबद्ध रितीन आनी सामकें मॅथॉडिकल अशी सगळी इन्स्ट्रक्शन्स असतात. मे बी ते पेशान IAS आशिल्ल्यान तांच्या रक्ताक डिसिप्लीन आनी ही सगळी मॅथोडॉलॉजी रक्ताकच आसा जावली. आमचे मदीं आसात रिटायर्ड हायकोर्ट जज
गोमानेस्त RMS खांडेपारकर, रिटायर्ड चेयरमैन वाइस चेयरमैन डॉक्टर सतीश शेटये, तांची घरकान्न दुर्गाबाई, डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी हांची घरकान्न गोमानेस्त उमा सारंगी, गीतांजलि शेटये, गीतांजलि सारंगी, गोमानेस्त अनिल बाब खौटो, एल्विस बाब गोम्स, गोमानेस्त सुभाषबाब वेलिंगकर, गोमानेस्त मुक्ताबाई वेलिंगकर, ज्ञानपेटकार गोमानेस्त दामोदर बाब मावजो, आमचे कोंकणीचे भीष्म पितामह गोमानेस्त उदय बाब वेंब्रे, तांची घरकान्न किशोरीबाई, गोमानेस्त लिबीबाई लोबो सरदेसाय, पांडुरंग बाब नारकर्णी आणि अशे हेर जायते जाण साहित्य अकादमी अवॉर्ड विनर्स आणि गोंयची नामनेची व्यक्तिमत्वां आमच्या मदीं हांगा हाजीर आसात. हांव तुमकां सगळ्यांची नांवां घेवंक पावना, पूण तुमकां सगळ्यांक मनाकाज आसा हांव येवकार दिता. इश्टांनो, आयची 2 पुस्तकां लताबाईची म्हाका केन्नाय अजाप दिसता. लताबाई म्हळ्यार कशी एक मशिनरी बी आसा काय, कारण वर्साक 1-2 तरी अणकारीक पुस्तकां तांची येतातच आणि खूप डेडिकेटेडली ताजेर काम करता. आणि ताजे बरोबर अरविंद बाबाची पुस्तकां येतात. हांव डेडिकेटेडली काम करता म्हणटा कारण लताबाईची जेन्ना पुस्तकां हांव प्रकाशीत करता तेन्ना किंवा अरविंद बाबाची, तेन्ना प्रकाशक म्हणून म्हाका कसलोच त्रास आसना किंवा कसलेंच काम आसना. तांगेल्या पुस्तकाचे सगळे प्रूफ रिडींग, ग्रामर, पुस्तकाची ठेवण, पुस्तकाचे कवर कशें आसचें, भितर पुस्तक कशें आसचें आनी पुस्तक कोणे छापचें, इतले मेरेन सगळी तांची इन्स्ट्रक्शन्स असतात. आणि ताका लागून तांची पुस्तकां खूब सोबीत येतात आणि कसल्या त्रासाविणें तांची पुस्तकां प्रकाशीत जातात. आज हांगा डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी हांगा उपस्थित आसात. ही जी 2 पुस्तकां आज लताबाईन ट्रान्सलेट केल्या ताची ओरिजिनल पुस्तकां, ओरिजिनल इंग्लिश एक आसा तें द जॅस्मिन गर्ल एट हाजी अली अँड अदर स्टोरीज, आणि हाजे ट्रान्सलेशन हाजी अलीची फुलकान आनी हेर काणयो. आणि दुसरे पुस्तक डॉक्टर मृत्युंजय सारंगीचे आसा तें अ ट्रेन टू कोलकाता अँड अदर स्टोरीज, हाजें नांव केळवण आनी हेर काणयो अशें दवरलां. ही दोनूय पुस्तकां हांगा विक्रेक उपलब्ध आसात. हांव हें खास करून सांगता कारण जांकां ट्रान्सलेशनाक इंट्रस्ट आसा तांणी ही दोनूय पुस्तकां घेवची, कोंकणी घेवची आनी इंग्लिशीय घेवचें. सो कंपेर केले नंतर तुमकां एक ताजो अंदाज येता बाबा ट्रान्सलेशन कशें आसता. कारण लताबाई सारकी प्रस्थापीत ट्रान्सलेटर खूब जतनायेन ट्रान्सलेशन करता आणि ट्रान्सलेशन म्हणटा तो ओरिजिनल बरोवपा परसय कठीण प्रकार. कारण ओरिजिनलिटी तुमकां त्या ट्रान्सलेशनाक दाखोवपा पडटा आणि त्या खातीर तो परकाया प्रवेश करून ताजो सोल जावन तें ट्रान्सलेट करचें पडटा. इतलें तें कठीण काम. देखून हांव म्हणन की जांकां इंट्रस्ट आसा तांणी ही दोनूय पुस्तकां घेवची. त्या भायर डॉक्टर सारंगी हांची आनीक 2 पुस्तकां हांगा अवेलेबल आसात, मुजरत घेवन वाचची. लताबाईक ह्या खिणाक हांव परबी भेटयतां. म्हाका दिसता हांवें तांगेली पब्लीश केल्या ती जवळ जवळ आतां हें 4थें आनी 5वें ट्रान्सलेशन आसतलें. तांणी तांकां एक रिक्वेस्ट, तांचे मेमोआर्स तांणी बरोवचे. कारण लताबाईन खूब वेगळी जीण पळयल्या. एक IAS ऑफिसराची घरकान्न आणि त्या वेळार जे लायफ तिणें पळयलां आणि नंतर सोशल वर्कांतूय तिचो खूब वांटो आसा, तातूंतलें लायफ तिणें पळयलां. सो तिचे कडेन अणभवाची शिदोरी आसा. ती जर आमची मुखार उक्ती केली जायत जाल्यार तातूंतल्यान वाचकांक आनी आमकां कितेंय बोध मेळटलो. परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. देव बरें. देव बरें करूं दिनेश बाब.
उतराणी उर्बेवरी देवकार जाल्लोच आसा. आता घमघमीत आनी सुगंधी देवकाराची वेळ आयिल्ली आसा. हांव मागता मानेस्तान फुलांनी येवकार दिवचो. दिली खबर लागीं मागता की मानेस्तान फुलांनी येवकार दिवचो. पयल्या सुवातेर ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे होम मिनिस्टर डॉक्टर सुरेश प्रभू. आमची मानाची सोयरी होम मिनिस्टर प्रोफेसर किरण बुरकुले. अणकारपी होम मिनिस्टर श्रीमती स्नेहलताबाई भाटीकर. आणि या पुराय सोहळ्याचे अध्यक्ष होम मिनिस्टर अवधूत बाब तिंबे. तसेच होम मिनिस्टर डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी. हाजी अलीची फुलकान आणि हेर काणयो आता दिनेश भाई सांगा तशें द जॅस्मिन गर्ल ॲट हाजी अली अँड अदर स्टोरीज ह्या मूळ इंग्लिश पुस्तकाचो अणकार आसा कथासंग्रहाचो. जाल्यार केळवण आणि हेर काणयो हो अ ट्रेन टू कोलकाता अँड अदर स्टोरीज ह्या मूळ इंग्लिश अणकाराचो कथासंग्रहाचो अणकार आसा. हे दोन्ही अणकारीत कथासंग्रह आता कोंकणी वाचकां मुखार येतात. दोन्ही कथासंग्रहांनी 15 कथांचो आस्पाव आसा. अशें क्वचित घडटा की मूळ लेखक जो आसा आनी अणकारपी एकाच माचयेर बशिल्ले खूब कमी वेळाचेर असो योग जोडून येता. आणि आमचें भाग्य म्हणटलें की डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी जे मूळ लेखक आसा ते हांगा माचयेर आसा आनी अणकारपी स्नेहलताबाई माचयेर आसा. सो मुद्रत ते ह्या सुवाळ्याक आयले आमच्या मदीं आसा. सो इश्टानो ज्या खिणाची आमी उमळशिकेन वाट पळयतात तो खीण आतां आयिल्लो आसा. हांव मागता आजच्या ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे जे आसा तांणी हाजी अलीची फुलकान आनी हेर काणयो आनी केळवण आनी हेर काणयो हे दोन्ही कथासंग्रह लोकार्पण करचे. आणि म्हाजे वयल्या हेर मानेस्तां लागीं मागणें आसा तांणी ह्या कार्याक तांकां सहभाग घेवचो. लागे सर. एक पुस्तक जेन्ना वाचकां मेरेन पावोवपाचें आसता तेन्ना बरी तकलास घेवची पडटा. लेखकाक वा अणकारप्याक बरें स्पश्ट ताणें घेवचें पडटा. त्या कश्टाक बरो साज चडोवचो पडटा, सोबीतकाय हाडची पडटा. स्नेहलताबाई बरी तकलास घेवन हे दोन्ही जे कथासंग्रह अणकारिल्ले आसा ते आज लोकांच्या मुखार हाडटा आसतना आनी कांय लोकांची मदत लागल्या आनी तांकां खास दिनवासचें अशें तिका दिसता. दिनवास सुपूर्द करपाचें कार्य हांव मुखेल सोयरे डॉक्टर सुरेश प्रभू हांच्या लागीं सोंपयतां आनी तांचे कडेन मागता की तांणी दिनवास आमचो पावोवचो. सगळ्यांत पयलीं आपयता श्री ऋषिकेश आठवले. पुस्तकाची अक्षर जुळवणी करपी रिया ग्राफिक्साचे ऋषिकेश बाब हांकां हो दिनवास स्नेहलताबाई कडल्यान. फुडल्या सुवातेर श्री कलानंद बाबोळकार. पुस्तक जेन्ना आमी खंयचेय घेवपाक वता तेन्ना सगळ्यांत पयलीं दिसता ताचें मुखपृश्ठ आनी तें ऑनलायन करपा खातीर जे तकलास घेतलेली आसा त्या खातीर श्री कलानंद बाबोळकर. आनी दुसऱ्या सुवातेर श्रेया बोरकार आनी स्नेहलताबाईचें हस्तलिखीत टायप केल्ले खातीर ताका हो दिनवास. आयज तांची 2 अणकारी पुस्तकां जोडाक आयिल्ली हाती स्नेहलताबाई भाटीकार. वेलोर तामिळनाडू हांगसरल्या
मनसल्लो आनी मनसोपचार हाचे प्रशिक्षण घेतिल्ल्याचो उपेग तांणी समाजाक करून दिलो. कोयंबतोर, चेन्नय, तिरुवनंतपुरम, वेलोर, बेंगलोर अशा साबार गोंया भायल्या सुवातीचेर वेगवेगळ्या संस्थांनी तांणी कावन्सिलर म्हणून काम केल्लें आसा. गोंय विद्यापीठात विजिटिंग कावन्सिलर म्हणून 2009 ते 16 म्हणसर तांणी वावर केला. ते भायर मनसल्लो ह्या विशयाचेर पुस्तकां बरयल्या. कोंकणीत अशीं पुस्तकां खूब क्वचित मेळटात आनी तातूंत स्नेहलताबाईचो वांटो आसा. तांणी बरयल्ल्या पालक आनी भुरगीं ह्या पुस्तकाक कोंकणी भाशा मंडळ तशेंच गोवा कोंकणी अकादमीचो 1999 वर्साचो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. तशेंच मदरींग अँड स्मॉदरींग हें पुस्तकूय तांणी इंग्लिशींतल्यान बरयलां. अणकाराच्या माळ्याचेर भुरग्यां खातीर तांणी काणयो अणकारिल्ल्यो पळोवपाक मेळटा. पंचतंत्र, इसापाच्यो काणयो तांणी कोंकणींतल्यान अणकारल्या. तशेंच केरळाच्यो आशिया खंडांतल्यो लोककाणयो कोंकणींत वाचकांक भेटयल्ल्यो आसा. तांणी गायत्री सराफाचो कथासंग्रह भगभक्ते तिहूक ह्या नांवान कोंकणींत अणकारलो आनी ताका कोंकणी भाशा मंडळाचो 2024 वर्साचो अणकाराचो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. आयज तांणी अणकारिल्ले हे 2 कथासंग्रह आमच्या मुखार आयिल्ले आसा. अणकारपी जेन्ना एक अणकार घेवन बसता त्या वेळाचेर ताका कशी सर्कस करची पडटा, कसली तकलास घेवची पडटा, कितें कश्ट आसता, अनुभव कितें आशिल्लो हें जाणून घेवया आमी तांच्या उतरांनी. हांव मागता स्नेहलताबाई कडेन तांणी आपलें मनोगत आमकां सांगचें. हांव तुमकां कोणाक दिसना सदांच म्हाका तांकां बायक पडिल्ले भशेन हांगा उबें रावतकूच सॉरी. आयज आमच्या फोंड्याक मान दिवन आयिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक नमस्कार. म्हजो ताळो पडला. डॉक्टर मृत्युंजय सारंगीक हांवें सांगूं ना कारण आय हॅव लॉस्ट माय वॉयस होर्स असं ताका सांगचें पडटलें. खरें कोतान आमकां कोंकणी लोकांक एक गजाल बरी म्हळ्यार ताळो पडलो. सामकें करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ताळो पडलो. ताका हांवें सांगूं ना तो समजत ना खरेंच ताका कळ्ळें म्हजो ताळो पडला म्हणून. I have not lost my voice. I will never lose my voice. हांवें खरें कोतान बरोवन काडलें आनी म्हजे सेक्रेटरीक हें वाचूंक सांगलें. म्हजो ताळो सारकोच गेल्लो बोर्डाक. लोकूच ताका वाचूंक सांगलें आनी म्हणलें म्हजें जावचें ना. आज सकाळीं पळयल्यार अकस्मात ताळो कट्ट करून भायर सरलो आनी आपूण येता म्हालो. आतां खंयच म्हाका खात्री ना हांव हें वाचतां पूण जालें ना जर जायत म्हज्यान हांव ताका फुडलें वाचूंक लायतलें. तुमी म्हाका क्षमा करची. 60 वर्सां पयलीं सामकें वाचनाच्या मोगान जियोवपी मनीस हांव अकस्मात जिणेचे नवे पावल्यार पावल दवरिना फुडें जे कितें एडजस्टमेंट्स करचे पडले त्या खातीर वाचनाचो डिपार्टमेंटूच बंद जालो आनी त्या जाग्यार एक वायब्रंट उजवाडान भरिल्ली अशी कर्तृत्वाक आव्हान दिवपी चडटी सुरू जाली. ते चडटेर हांसत खेळत चडटा आसतना हातांतल्यान पुस्तक सुटलें तें सुटलेंच. ते 2-1 वर्सां पयलीं डॉक्टर मृत्युंजय सारंगीन दोलार तोणी मारून न्हिदेंतल्यान कच्च करून जागयलें. डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी हे तामिळनाडू काडरचे निवृत्त IAS ऑफिसर. म्हजो घोवूय बी तामिळनाडूंत IAS ऑफिसर आशिल्लो पूण दोगूय एकमेकांक केन्नाच भेटूंक ना. थंय 300 सुमार ऑफिसर आशिल्ले. तांणी इंग्लिशींत बरयल्ल्या 2 कथा संग्रहांचे हांवें केल्ले अणकार आयज हांगा उजवाडाक येता. म्हणून आमकां दिसलें आमचे खोशयेंत ताणीय बी हांगा आसूंक जाय. ताका लागून आमी तांकां हांगा आपयले आनी तांणी आमचें आमंत्रण मानून घेतलें. म्हजें सगळ्यांक आयकूंक येता? थँक्यू. ते रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स एसोसिएशनच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपाक ही मॅगझीन म्हयन्याळें धाडटात. डॉक्टर मृत्युंजय तातूंत एक दीस हांवें गायत्री सराफ म्हणटात तांची मूळ ओडिया भाशेंतली आनी इंग्लिशींत अणकार केल्ली लास्ट रायट्स म्हूण एक काणी वाचली. ती वाचना फुडें हांव अकस्मात ह्या वाचनाच्या जाळ्यांत परतून घुसपून गेलें. हांवें रोखडोच ते काणयेचो अणकार केलो. डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी खातीर म्हजें वाचन सुरू जालें. हांवें तांकां फोन केलो आनी घडीची ती गजाल
कडिल्ली तिका सांगून तांचे उपकार आठयले. ताणें म्हाका आपणे इंग्लिशीन बरयल्ले 2 कथा संग्रह धाडले. ताणें बरयल्लो अ ट्रेन टू कोलकाता एंड अदर स्टोरीज हो कथा संग्रह उक्तो करिना फुडें हांव घुवळ्ळें आनी मागीर घुवळत रावलें. डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी हो एक खापो कथाकार. खंयच्याच 2 काणयां मदीं कसलेंच साम्य ना. कसल्यो कसल्यो कल्पना, तरातरांचे विशय हे सगळे उणे म्हणून ताची ती बरोवपाची शैली. देवा म्हज्या, कसलेंय वर्णन करता आसतना वा कितें सांगता आसतना भाशेच्या सौंदर्यात ते वाचप्याक भितर इतलो गुठलावन घेता, मागीर भायर सरप कठीण जावन पडटा. सगळ्यांत तकली चड खाली ती तांचे ते बरोवपाचे शैलीन, तांचे ते खाशेले पद्दतीन. क्रिएटीव रायटींग परस म्हाका ट्रान्सलेशन बऱ्याक पडटा, सोंपें पडटा. पूण डॉक्टर मृत्युंजय सारंगीले नाका जाल्लेच खंयचोय पॅरेग्राफ घेवन ताचो अणकार करूंक लागले जाल्यार तो कसोच सारको जायना जालो. वाचप बरें आसा, पूण अणकार करप म्हळ्यार महाभयंकर सफर कशें. तांचें पुस्तक वाचून हांवें 2-3 तांकां रुचीन वाचना. तांकां परत वाचलें सोदता आनी एकदां अशें रुचीन वाचना. पूण मागीर झट्टान म्हळ्यार आतां अणकार करुया आनी अणकार करून बसली आनी तांचो अणकार करप म्हळ्यार एक महाभयंकर सपन. म्हणजे तें खरेंच सपन, महाभयंकर सादें न्ही. आतां तुमीच पळयात द जॅस्मिन गर्ल एट हाजी अली म्हळ्यार हाजी अलीची फुलकां ह्या कथा संग्रहांतलो एक पॅरेग्राफ तुमकां वाचून दाखयता. सगळ्यांत सोंपो तोच वाचून दाखयता. रक्ताचे नाते ही एक काणी आसा तातूंत. आनी हे काणयेंत एक जाणटोसो मनीस एका शाळेचो मुख्याध्यापक आसता. तो सामको कडक स्वभावाचो आनी तत्वनिश्ठ असो आसता. ताची एकूच धूव की ताचे इच्छे जाती भायल्या मनशा वांगडा लग्न जाता आनी ती पयस वचून रावता आनी मागीर ती एकदम मागीर ती मरता, नापडटा. त्या जाण्टेल्याचो पूत अमेरिकेक वचून रावता. एक दीस त्या जाण्टेल्याची बायल मरता आनी तिचे प्रेत चौकीर दवरून ताच्या पुताची येवपाची खात्री नासतना लेगीत ते जमिल्ले सगळे लोक ताची वाट पळयत रावतात. अशा वेळार जे घडटा ते अशें. He hadn't cried in the morning on Badama's death. आयकूंक येता न्ही? But now, as uncontrolled sobs wrecked his body, he melted before us. I knew years of accumulated grief had found an outlet. Years of regret and redemption were washing his soul with forgiveness. The unending tears were for his loving, docile wife, for his dead rebel daughter, and for his absent son who had drifted into a different orbit from where it would be difficult to return, although he would cross his father's path occasionally. आता हाचोच कोंकणी जाणकार. ताका रडिल्लो केन्नाच कोणेच पळोवंक नाशिल्लो. पडली काकी सकाळी भायर पडिल्ली तेन्ना पासून तो रडूंक नाशिल्लो. तो आतां आवरप कठीण जाल्ल्यान उडक्यांनी सगळ्या सांबार दुख्खान रडटालो. कितलींशींच वर्सां चेपून सांठोवन दवरिल्लें दुख्ख बाण फोडून भायर व्हांवतालें. पश्चाताप आनी पातकांतल्यान मेळिल्ल्या मुक्तीचें तीर्थ ताच्या आत्म्याची शुद्धी करतालें. सोंपून सोंपन आशिल्लीं व्हांवत आशिल्लीं दुकां आतां व्हांवतालीं. ती ताचे मोगाळ शांत बायले खातीर आनी ताचे मेल्ले बंडखोर ते धुवे खातीर आनी त्या जाग्यार पावूंक नाशिल्ल्या वेगळ्याच गिऱ्याचेर घुसपून उरिल्ल्या ताच्या पुता खातीर. जो केन्नाय ताचे पांयवाटेर पांय दवरतलो. ह्या जगात परतून येवपाची शक्यता नाशिल्लो अशा ताच्या त्या पुता खातीर. आता दुसऱ्या पुस्तकांत ट्रेन टू कोलकाता एंड अदर स्टोरीज म्हळ्यार केळवण त्या पुस्तकांतली एक देख दिता. एकटो मनीस आपल्या विशयी सांगता आपूण कसलो मनीस तें. Behind a calm, lazy exterior, I am all turbulence inside. Little things worry me. Slight aberrations irritate me no end. And those
who have experienced it say that my anger is unbelievably combustive. It's like a heap of dry leaves waiting to catch fire. There would be nothing at one moment, just an innocent heat, and the next moment it will be in flames, threatening to spread and burn the earth down. There is something simmering within me always, and that something is an all-pervading ember. आता कोण विधान कर पहिल्यान थंड दिसली म्हज्या चेहऱ्या फाटल्यान पळोवंक गेल्यार हांव म्हळ्यार एक खवयलो दर्या कसो. बारीक सारीक गजालींनी हांव म्हजी तकली बेजार करून घेता. कारण नासतना हांव हिसपा भायर फुटता आनी ज्यांनी म्हजो कोविल्लो अवतार पळयला वा अणभवला त्या सगळ्यांनी म्हजो राग म्हळ्यार एक व्हड ज्वालामुखी हें मान्य केलां. सुखी पानां उज्याचे पिटीची वाट पळयत आसतात तेच भशेन हांवूय बी खंयच्या खंय कांयच नासतना अकस्मात सुक्या पानाची रास थंडपणान येवपी एकेच कितें अचकीत झटक्याक घेतात आनी पेटून सबंद वाठार जाळून उडयतात तसो म्हजो राग. म्हजे भितर सदांच कितें तरी सळसळत खतखतत आसता आनी तें म्हळ्यार सबंद वाठारार कांय न्हस करून पसरपी असो धगधगपी उज्याचो धग, उज्याचो रंग. दर काड्याच्या पानां कणकणी हे असले प्राणघातकी पॅरेग्राफ सामके नाका करून उडोवपाक लागले. दर पानाचे 2-3 पॅरेग्राफ तरी असले आशिल्ल्यान म्हजे कलकल आयलो आनी हे म्हज्यान जायत काय अशें दिसपाक लागले. पूण कॅनॉट हो शब्द डज नॉट एक्झिस्ट म्हणून सांगपी हांव ह्या काणयाच्या पुस्तकाक पळोवन पळोवन वचूंक शकचें ना हेजी म्हाका खबर आशिल्ली. हांवें पट्टिडकीन म्हणजे परस खिडकीनूच ह्या पुस्तकाचो अणकार करपाक घेतलो. डॉक्टर मृत्युंजय सारंगीच्या तिडकीन दर पॅरेग्राफाचे कुडके करून मागीर कोंकणीचो आत्मो तातूंत घालून हांवें ते पॅरेग्राफ ट्रान्सलेट केले. परत परत वाचून पळयलें. दुसरें पुस्तक तितलें कठीण लागलें ना पूण सामकें सोंपेंय बी नाही. दोन्ही पुस्तकांनी मेळून वाट 30 काण्यो आसात. 400 पानांच्या 2 पुस्तकांचो अणकार करपाक म्हाका 2 म्हयने लागले आनी आयज हांव ही पुस्तकां तुमच्या मुखार दवरतां. डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी. मृत्युंजय, today I admire you, but had you met me that day when I picked up your book for translation, imagine my pride after going through those deadly paragraphs. I would have attacked you with blows. You would have experienced what an 84-year-old woman is capable of. But today, when I see you before me, I feel like saying, "Ek karamaji ek I thank you profusely for your kindling that flame of creativity in me and making me what I originally was. God bless you. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं स्नेहलताबाई. अशाच तिडकीन अणकार करप्यांची कोंकणी सद्याक खूब गरज आसा. जी तिडक स्नेहलताबाईन उक्तायली ज्यांच्या प्रती ते डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी आज ह्या सभागृहांत आमच्या मजगती आसात. स्नेहलताबाई बरोबर आमचें भाग्य की अणकारपी लेखक जे आसा मूळ लेखक आमकां अशें पळोवपाक मेळ्ळें, तांचें आयकुपाक आमकां मेळटलें कांय खिणांतूच. तांची थोडी वळख थोड्याच उतरांनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. डॉक्टर सारंगीन डेमोग्राफी ह्या विशयांत पेन्सिल्वेनिया स्टेट युनिव्हर्सिटी USA सावन PhD मेळयल्ली आसा. 1977 वर्सा सावन ते IAS ऑफिसर म्हणून भारत सरकाराच्या सेवेत रुजू जाले. 2013 ह्या वर्सा डॉक्टर सारंगी युनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट हाचे सचिव म्हणून निवृत्त जाले.
केंद्रीय प्रशासकीय ट्रिब्युनलाचे मुंबई शाखेचे जुरीज म्हणटाणी 2018 म्हणसर काम पळयलें आनी 2018 सावन आतां म्हणसर ते आपलो पुराय वेळ साहित्य सेवेक दितात. ह्या साहित्य सेवेक ते कथा कविता बरयतात. त्याच बरोबर लताबाईन जशें आतां सांगलें तशें लिटररी वायब्स नांवाचें इंग्लिशींतल्यान ते नेमाळे ताचें संपादन करतात. आज वेळ तांणी ओडिया भाशेंत 9 कथा संग्रह जाल्यार इंग्लिशींत 4 पुस्तकां बरयल्लीं आसात. डॉक्टर सारंगी आज हांगा नदरेंत आयिल्ले आसा आनी ताका लागून आमकां तांचें एक कौतुक करपाक तांचो भोवमान करपाक मेळटा आनी ती संद आमी सोडची ना. सो स्नेहलता बाय आनी नवीन बाब दिनेश बाब हांच्या वतीन हो भोवमान जातलो. हांव मागतां मुखेल सोयरे डॉक्टर प्रभू हांचे लागीं तांणी डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी हांचो भोवमान करचो. आणि एकदा काळ्यांच्या देव बरें करूं. हांव आतां मागतां डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी हांच्या लागीं तांणी ह्या समयार आमकां 2 उतरां सांगचीं. आय एम रिक्वेस्टिंग डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी टू शेअर हिज थॉट्स विथ अस. Thank you so much, Madam Dr. Rama Mukunde. The distinguished guests on the stage, the presiding guest of this evening, Mr. Avdat Timlo, the chief guest, Mr. Suresh Prabhu, Dr. Suresh Prabhu, Dr. Kiran Gokhale, and of course the star of the evening, Madam Snehalata Patikar, and all the distinguished audience. There are many people who are big people here, and we are all feeling humbled by their presence. But I don't know what Madam Snehalata Patikar mentioned, but I heard my name again and again. And at the end, she disclosed that she wanted to beat me. Beat me at the point that she started the translation, but when she finished, she had only words of love for me as a younger brother and as somebody who is who finds inspiration from our senior writers like Mrs. Patikar. And at this point, I would like to ask whether you would like me to speak in Hindi or in English, because both are so-so. I mean, in the sense, the English of course is slightly better, but Hindi is usually an entertainment program because I make a lot of mistakes and people laugh, and I think that I'm making a good speech, but at the end of it people say that there are a lot of mistakes. So what do you like? Would you like a speech or an entertainment program? English is better, or you want me to speak in Hindi? You like your mistakes also. Sorry? English is okay. Okay, because everybody spoke in Konkani, so I was just wondering if I could make out about 20% of it, but maybe the other 80% maybe I have fallen in love with Goa so much. This is my 7th or 8th visit, but every time I see the Mandavi River and all the buildings, the Portuguese architects and all that, I always feel that I should be born in Goa in my next birth. And because it's such a beautiful place, it's a wonderful place. And I'm sure when I'm born again, Madam Patikar will be still writing in Konkani. Maybe I will write a few words which will translate for me.
So next, no, not next birth. This birth itself, I think she is so sprightly, so lively, and of course, Mr. Vatikar, who is my senior in my Tamil Nadu cadre, he is also so supportive and so nice and such a thorough gentleman that only a gentleman can encourage Madam Vatikar to write so nicely, so many books. I mean, I feel really humbled and I feel really grateful that 2 of my books have been translated into another Indian language, and I just appeal to all of you to read the stories. Don't take them and just throw them on a table and forget about them, because I feel that the real pleasure, I mean, there are different people who think differently, but I feel that the real pleasure in life comes when we come across creative things, and that is why when we see a good movie, it remains in our mind for 3-4 days. Something like Saransh. Saransh was a movie which probably agitated us for a week. And there are many good ones, many old movies which will remain with us, something like that Balra Sahani movie, Anuradha, is it? Anuradha. That movie remained with me for many days. And there are many movies which will remain with us for many days. There are many poems we read and we will not forget for many days. There are many songs which we will hear and then it will keep on ringing in our heart again and again. Sometimes they come out in the stories that I have written. So those things are real creative things, and one's real pleasure comes when one comes across such things. And I think if you read these stories or any other stories which you like and which touches your heart, it sends a wave of blessings to the person who has written them. It is Madam Vatikar or it is me. I'm sure the waves will travel through air and will touch our heart. That is what we need from you. I started writing at the age of 57. I was quite old. I mean, I'd gone into the old stage. Before that, sometimes ideas used to come to my mind, but I never sat down to write them, maybe because I was lazy or maybe because I didn't have the confidence that if I write, somebody would read. And then one day my wife, who is sitting there, she went away to US for 6 months to take care of our newly born grandchild. And during that absence, I had nothing to do. So I wrote down to write a couple of stories. And from there I wrote another 2 stories and gave it to my friends. They read and said, "Hari, these are very nice stories, why don't you publish them?" So I sent, and I wrote in Odia, so I sent them to some Odia magazines. They published it, and that encouraged me to write more and more. So now I have, like 1957 was 2009. So in the last 15 years I have written about 150 stories in English. And then after my retirement from government service and the judiciary in 2018, when I was sitting at home, the first thing I promised was I will never touch a file again in my life, because those years are past and gone, and I will start reading and writing as much as I can, because that is what actually gives me the maximum pleasure. So I started a magazine called Literary Vibes. It's an e-magazine, and then I found now there are about 120 writers. It's a pool of writers, not everybody writes every month, but it's a pool of writers from which people keep on writing in English and both poems, short stories and some anecdotes and other things. And I am keeping myself busy with that. And I wrote my first poem for Literary Vibes when I was 67 years old. So my first short story I wrote in 57, then my first poem I wrote at the age of 67. I have already written around 120 poems, because this is what I am doing now. I don't do anything else. I am happy that I am doing it, because it is a great blessing in disguise, because after retirement, wives usually take their husbands a little more seriously, because when you are in job, you 24 hours, you are a full-time government official and half husband at home. And once you are retired, you are full-time husband at home and you are running full salary. Now you give half salary, and so you become a half salaried man and a full husband at home. So she once in a while will ask me to do something or the other.
थोड़ा ये कर दीजिए, थोड़ा वो कर, मैंने नहीं मैं किताब मैं अभी कहानी लिख रहा हूँ, थोड़ा रख दीजिए। एंड और कभी कुछ बता दिया कि ये करना है तो मैंने कहा नहीं अभी कविता मेरे भाई में अभी थोड़ा ऐसा करते करते मैंने अभी काफ़ी प्रैक्टिस बना लिया है कि कोई काम करके नहीं करना है, बिकॉज आई नो दैट इफ आई स्टार्ट डूइंग इट देन शी विल नॉट लीव मी। सो नाउ शी आस्क्ड अगर आप कविता नहीं लिख रहे हैं तो थोड़ा ये कर दीजिए। She has now known how to attack, but I am happy that despite all this, I am spending my time in real pleasure. I am doing something which makes me happy. I think she has told me that she is translating 2 of my next books of short stories, and by the time she finishes, I want to publish another 2 books of short stories. She will remain busy. I think I have already started working on my next year because I have 150 short stories. I just have to select and then put them into a book form. So by the time she finishes these 2, I'll give her another 2 also to translate into Konkani. And if she wants to beat me, I'm prepared for that. But let my books be read by hundreds and thousands of people who should give me their blessings. I just will finish with a very short talk on what I think is a good story or a good writing. I think all of us, people ask us, what do you think is a good story? I'm sure if I ask you people also, some of them will tell something, some of them will tell something else. For me, there are 4 or 5 things which actually make a good story. First is, a good story must hold the reader's interest. Once you start the first line, you will feel like reading the second line, third line, fourth line, till you come to the end of the story. That is reader's interest. That is what if you read O. Henry, or you read Khushwant Singh, or you read Jeffrey Archer, I think you will once you start reading, you will like to read more till you finish the story. That is first sign of a good story. The second sign of good story is there should be some weight in the story, but there should not be so much weight that you get drowned in that. There is a wonderful writer who is on the verge of getting Nobel Prize almost every year. His name is Salman Rushdie. Now, I have great respect for that gentleman. He is a highly knowledgeable man. I tried to read a couple of his books. I could not go beyond 23, 24 pages. Now I keep it on my bedside. Whenever I have insomnia, I start reading and within 2-3 pages I go to sleep. This is not his, please understand. Maybe it is my shortcoming. But my shortcoming, your shortcoming also. Maybe there are many others. It is their shortcoming also that they are not able to understand what he is writing, or they are not able to generate the interest which will take them further. But that should not be the reader's job. It should be the writer's job to make it good novel, good story, but it should be written in such a way that you can always feel like reading it. It should have the flow of a stream, although it should have the power of a forceful wind, but should have the beauty and the flow of a stream. You read, for example, Haruki Murakami, or you read Khaled Hossein, they write so well. You start and then you will find that, okay, it's something which is just keeping on touching your heart. So a story should be like that. That is my second quality. The third quality should be about people whom we know, whom we see everywhere, and it is something which the places should be a little bit. We should know. If we close our eyes, we should be able to visualize that place, that person, or that place, and those persons should be such that they have probably written about Madam Bhatikar, or they have written about somebody whom we know. They are people. They are not from Mars. We are not interested in what the people, or if they are people, or they are I don't know, Adimana, Batimana, whatever they are. We are not interested in them. We are interested in what is happening around us, in our country, or the countries that we know. So stories should be about them, novels should be about them, then it will hold our interest. And that is how you read Dostoevsky, you will have a feeling of what used to happen in Russia during his time. You read Leo Tolstoy, you will have a sense of history, because they have written in such a way that it is about their people, their time, their places, and we identify with them. And the fourth one, which is probably the best one, is as
Mrs. Bhatikar has done. You read her story and sit down, close your eyes, enjoy and say, if I could write a story like this. That is what Mrs. Bhatikar has done, and that is the quality of a good story. I request all of you to read our stories either in Konkani or in English. All those who want to read my English books, please write to me. I'll send you my English books in English. There are 4 books. I'll put some of the copies here. And if you close your eyes and apply these 4 tests to our stories, and you feel that our stories pass those tests, please raise your hand and bless us. We need your blessings. Thank you very much. Thank you, Dr. Sarangi. It was indeed pleasure listening to you, and you have definitely left an imprint on our mind. आणि आमकां एक आशा आसा की जाणे कोणें अजून साहित्याक हात घालूं ना, केन्ना केन्ना आमी वाचक आस्वादक म्हणून आसतात, जाल्यार अजुनूय लेखक जावपाची आमच्या खातीर संद मुजरत आसा. फुडले सुवातेर आमच्यो मानाच्यो सोयऱ्यो प्रोफेसर किरण बुडकुले. बुडकुले मॅडम ह्यो गोंय विद्यापीठाच्या इंग्लीश विभागाच्यो आद्यो विभाग मुखेली, तशेंच भाशा संकायाच्यो आद्यो अधिष्ठाता. 4 दशकां तांणी विद्यादानाचें कार्य केल्लें आसा. तेच बरोबर सिद्धांतीक आनी समीक्षणात्मक लिखाण कोंकणी आनी इंग्लीश भासांतल्यान तांणी केलें. अक्षरपत ह्या संस्थेच्यो संस्थापक, जी संस्था साहित्य आनी समीक्षेच्या मळार निश्ठेन काम करता. अणकाराच्या मळाचेर बुडकुले मॅडम इंद्रश्री रथी ह्या लेखण्या नांवान कोंकणीतलें साहित्य इंग्लीश भाशेंतल्या इंग्लीश वाचकां मेरेन पावयल्लें आसा. खंयच्या व्यक्तीची खोलाय जी आसा ती एक 4 मुद्दे सांगून जायना, वळख तितली जायना. म्हणटकूच ती व्यक्तीच जर आमच्या बरोबर जर एक 4 खेळ घालयता, आमचे कडेन संवाद साधता, जाल्यार तातूंत त्या व्यक्तीची व्यक्तिमत्वाची अनेक तासां आमच्या मुखार येता. सो आनी वेळ वगडायले आसतना हांव मागता प्रोफेसर बुडकुले हांच्या लागीं ताणें आमकां आमचे बरोबर काळखीण घालोवचें. ह्या सोपी आणि इंटिमेट अशा पुस्तक लोकार्पण सुवाळ्याचे विशेष अतिथी डॉक्टर सुरेश बाप्रभू, सुवाळ्याचे अध्यक्ष बोमानेस ओदुपा पिंगलो, मुजरत हांगा आमचे अतिथी म्हणून आयिल्ले मूळ लेखक ज्यांच्या पुस्तकांचो अनुवाद आज लोकार्पीत जाता ते आदरणीय मृत्युंजय सारंगीजी, ज्यांनी हो अनुवाद केलोच नाशिल्लो जाल्यार आमी हांगा पावचेच नाशिल्ले आनी इतली सुंदर उतरां आत्तां जे लेखक उलयल्यात ते आयकुनच नाशिल्ले. सो ह्या कार्यक्रमाक ज्यांनी मुळावण घालें त्यो आमच्या सगळ्यांच्या वळखीच्यो अणकारपी, बरोवपी स्नेहलताबाई भाटीकार, ह्या कार्यावळीची सूत्रसंचालिका डॉक्टर रमा, आणि म्हजे मुखार आशिल्ली जशी अकबराच्या जावं शिवाजी महाराजांच्या दरबारांत थंय वज्रां बी आसतालीं, माणकां रत्नां, तशी ह्या हॉलांत आशिल्ली गोंयची वेंचीक वज्रां, लेखक आसूं, शिक्षण तज्ञ आसूं, विविध क्षेत्रांनी ज्यांनी आपलो खास ठसो दवरला अशें तुमी सगळ्यांक नमस्कार. आणि अध्यक्षांच्या परवानगेक 2 वाक्यां समारंभाच्या मातशें भायर उलयता आनी सारंगीजीक समजुची म्हणून ती हिंदीन सांग. Should I speak in English the next time? Yeah. Okay. Yesterday, one of the most outstanding short story writers, in fact, Katha Sahitya writer, novelist and short story writer, late Mrs. Neena Kaporkar, left us for her heavenly abode. And when Dr. Sarangi was speaking, my heart was filled with tremendous pride. It was almost as though the right ventricle would explode, because every feature of good short story writing that you mentioned was that writer's forte. Not only that, you began with the capacity to involve the interest of the reader. And she wrote it in her prastavana saying, वाचकाक बरोबर घेवन इन्वॉल्व करपाची तांक बरपान आसूं जाय.
the writing should have the capacity to carry the reader with you. Hats off to you, sir, for your wonderful analysis of short story, which has often been described as a modest art, but you showed how it is a tremendously appealing art. ही इतली सुंदर कलात्मक अशी जी बरपावळ आसा कथा साहित्याची ती आज 2 पुस्तकां सयत लताबाईन आमच्या मुखार हाडून दवरल्या. पयलींच्या तेंपार वजी धाडटाले दिवाळेक चवथीक बी आनी तातूंत इतले जिनस आसताले की कितें तोंडान उडोवं अशें भुरगेपणान आमकां जाय. ही दोनूय पुस्तकां जेन्ना म्हजे कडेन आयली आनी हांवें उगडलीं तेन्ना म्हाका तशें दिसलें. आणि त्या वेळा माफ कीजिएगा, हमें पता नहीं था कि आप उनके मूल लेखक हैं, हम तो केवल अनुवाद ही देख रहे थे. पण अशें दिसतालें की कितले सुंदर तरेन ह्यो कथा आमच्या मुखार उलगडत वता. हातूंत मूळ लेखकाची कलात्मकता, ताजी अभिव्यक्तीची तांक आशिल्लीच, पूण त्याच बरोबर अनुवादिका जी आसा तिजी कोंकणी शब्द कळेवेली एक कितें म्हणू हांव तिगेली एक सिद्धहस्त अशी ताजेवेली तांकूय आमकां दिसून येताली. बेस्ट आसतना चडशे कोंकणीन अनुवाद करता आसतना उतरां दुसऱ्या भाशेंतली म्हज्या उलोवपाक सुद्दां कांय वेळा येतात तशी खंय येना. एखाद दुसरे कडेन एक उतर मेळटा आनी हांव तें मोठे दुश्टपणान हें कोंकणी न्हय, पूण कितें त्याच बरोबर म्हाका थाकाय मेळटा की तें उतर हांव दिसपट्टी उलयतना म्हज्या घरान वापरतां पूण बरयतना घडये वापरना. सो इतली ती सामकी कोंकणींत विणिल्ली अशी शब्दावळी तुमी केळयली हाचे खातीर खरी केळवण तुमकांच फावो जाता. आनी ताणी नांवां इतली सुंदर दिल्यात कथांक की खरोखरच म्हाका दिसलें मूळ पुस्तक आसलें आशिल्लें हाजें नांव कितें काय. फक्त म्हाका एका पुस्तकाचें नांव खबर आशिल्लें, हाजी अलीची फुलकार, हाजें मूळ नांव कितें तें. दुसरें पुस्तक केळवण आनी हेर कथा आसता तें कळनाशिल्लें, तें आतां कळ्ळें. आनी लेखक अशे तरेन हो बरयता. आतां हांव एक धाडस करता. धाडस कित्याक हांव एक होरो बांदता की मूळ लेखकाची अशी अभिव्यक्ती आसतली कारण हांव अनुवादाचेर आधारली. पूण अशें दिसून येता की ताणी डेमोग्राफिक्स म्हणजे जनसांख्यिकी हातूंत जो अभ्यास केला, इट वॉज नॉट जस्ट ड्राय डेमोग्राफिक्स. It had perhaps a certain kind of edge of psychosocial as well as psychoanalytical angle of your mind. आणि ताका लागून तांची पात्रां पळयता आसतना कळटा विशय तांणी म्हळ्यार तशें तांकां सरभोंवतणी मेळटात. सामके बारीक सारीकूय विशय आनी सबलायम म्हणटा तशे विशय एकाच बरोबर केळयतात. पूण पात्रां सगळीं तुमच्या आमच्या सारकीच आसतात. कधीच करून ती मध्यमवर्गीय असतात, बुद्धिवादी असतात अशें मागीर कळटा. पूण तांचो जो फोकस आसा, केंद्र जे आसा तांचे दिश्टाव्याचें, तें मानवी मनाची उखल करप आनी समाजान भितर एक तरेची तकमकशी आसता. खूब वेळा ही आमच्या जिवनाची वास्तविकता, ती आमी बदलूंक शकना, ताजे पासून आमी पलायन करूंक शकना. आनी ती तशें आसता. आमचें सगळें जीवन सामकें इस्त्री मारिल्ले भशेन जरी आसलें तरी ताका एक अकस्मात खंय तरी मिरी पडटा आनी ती वचना. साडयो बी न्हेसता आसतना आमच्या खुबदां लक्षान येता की एक फॅब्रिकूच अशें आसता की सगळें सारकें जाता ते एक्स म्हणजे बोरकार बाबाचे सारकें जायना. सो तशें जें जिवनान आसा तें जो लेखक चिमटेन पकडटा आनी तें धरता आसतना आमकां अशें दिसना की हाणें मोठो प्रयत्न करून अभ्यास करून हें केलां. तर अशें दिसता अरे हांवूय वचून दर्यार उदक काडटालें जावं व्हाळान आमी कुल्ल धरून करतालीं. म्हज्या हातान चडशी कुल्ली आयलीच ना, एकदां आयली ती चाबून गेली धाकटी. तांकां ह्यो कश्यो मेळटात. तांच्या कथेक तांच्या निवेदनांत ते एक भावतेपणच न्हय तर जीवसाण आसा. आनी कांय वेळा ती कथा इतली सोंपी आनी सादी आसता. जर त्या कथेक ती निमाणे कडेन एक कलाटणी मेळ्ळी नाशिल्ली,
जी ग्रीक ड्रामान एरिस्टॉटलान सांगल्या की निमाणे कडेन कथा मातशी कथा न्ही म्हणजे नाट्य ताका एक कलाटणी दिवपाक जाय आनी अकस्मात ती आमकां अजापीत करता ती पात्रां जावं त्या कथानकाक मेळिल्लो तो ट्विस्ट आसता आनी तांणी ज्या जगविख्यात कथा लेखकाची नांवां घेतल्यात ते पळयतकीर तुमच्या लक्षांत येतलें ओ हेनरी भशेनूच बरयतात मिना काकोडकरा भशेनूच बरयतात भाई मावज्या भशेनूच तांची कथा आसता आनी तांच्यो कांय कथा वाचतना म्हज्या लक्षांत आयलें की तांची पळय सायको एनालिटीक कशी न्हय इट इज नॉट एन एफर्ट टू डू इट बट एफर्टलेसली जी करप आसा ती गोकुळदास प्रभू हांच्या एक जे मिस्टिरियस अशें डायमेन्शन मनीस मनाचें आसा मनशाच्या मानसाचे भितरले एक कितें म्हणूं ताका परिमाण आसता तें परिमाण उक्तें करपाची कळाशी देवान तांकां दिल्ली आसा ती गोकुळदास प्रभूच्या कथेन येता पूण कांय वेळा अशे विशय आसतात हांव तांचे कथे बद्दल सांगना कित्याक कथा म्हणटी चुरगावळेसर कसो तो प्रत्येकान आपणे घोस्तान व्हरपाचो घरा आनी माळपाचो पूण तरीकूय सांगले बगर एक विशय सांगता कथेचो आशय काय सांगना पूण एज सारको विशय तांच्या कथेन एक दोन वेळा येता आनी सट्ट करून म्हज्या लक्षांत येयलें की देविदास कदम हांची अशाच तरेची एक कथा आसा म्हाका तशे तरेची म्हणजे पात्रां बित्रां वेगळी पूण नदर पळोवपाची कशी आसता हें दिसता म्हणजे हाजे वेल्यान कितें जाता अनुवाद म्हणटो आमच्या साहित्याक आज अत्यंत गरजेचो आशिल्लो एक महत्वाचो खांबो एका वेळार अनुवाद म्हणजे सेकंडरी खालती कला अशें मानताले पूण ती तशी न्हय कारण तातूंतल्यान आमकां एक विश्व साहित्या कडेन पळोवपाचें महाद्वार तर उक्तें जाताच पूण जेन्ना आमी तें महाद्वार उगडटात जो उजवाडाचो लोट भितर सरता तेन्ना आमच्या कुडींत आमकां फाटल्यान पळोवपाक मेळटा आनी त्या प्रकाश ज्योतान दिसून येता की आमगेले साहित्यीक आमगेले बरप आमची कथा आमची कविता खंय आसा हाजे इतलो बरो आनी दुसरो खंयचोच समीक्षक आसूंक शकना दुसरी कथा वाचप आनी अंतर्मुख जावप आनी केन्ना केन्नाय आपल्याच काळजान आपल्याक दिसप अशी कथा आसा आमचे कडेन आसा आतां ताणी म्हळें की 57 वर्सांचेर आपली कथा बरयली म्हणजे खरेंच हॅट्स ऑफ पूण ताणी म्हाका फुडें आनीक आश्चर्यचकीत करून म्हळें 67 वर्सांचेर आपणे कविता बरयली लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि at 77 आप अब उपन्यास लिख ही डाली और ये भी कहूँ इस पोखड़ी में इसके लिए हमारे पास प्रेसिडेंट है हमारे उदय बाप जो इधर बैठे हैं आई थिंक उदय बाप 77 के उपरांत नहीं 87 पे उन्होंने केवल एक उपन्यास ही नहीं पूरी हमारी जो इतिहास है उसको खंगाल कर फिक्शन के माध्यम से इतनी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है मुझे लगता है वो एक आपके लिए रेस साबित होगी और स्नेहलता जी के लिए भी रेस अशे तरेचे आसा आनी म्हाका दिसता इतलें हांवें सांगतरीच तुमच्या मनात जी उमळशीक आदीच आसतली लेखकाची उतरां आयकून ती हांवें मंदायली नासतली अशी अपेक्षा धरता मुजरत पुस्तकां दोन्ही घेवची कारण अनुवादाची खरी रूच घेतले जाल्यार मूळ साहित्या बरोबर ताका बसोवचेच पडटा एकटोशी वाचल्यार जायना आनी खरें साहित्य कितलें प्रयोगशील आसलें ताणें मॅजीक रियलिझम वापरलो जावं कितेंय वापरलें तरीकूय जर तें वाचप्याच्या मनाचो थाव घेना आनी हातांतलें पुस्तक सकल दवरूंक आमी तयार जायना जाल्यार तेंच लेखकाचें यश हें यश अनुवादान साधलां मूळ लेखकान कितलें सादयलां तें तुमी घेवचें आनी मागीर पळोवचें लताबाईन आपल्या बॉल्सांतलें बी कितेंय घालून अनुवाद केलो काय कितें बरो दिसपाक म्हाका काय आनी त्या लेखकाकूय बी न्याय दिवपाचेच न्ही हांव एक उगीच तांकां कुवाडेशें घालता ताणी बॅटींग करूंक नाका ना ती गर्वतली एक पुस्तक घेतलें न्ही ताणी दोनूय पुस्तकां व्हरची आनी वाचची अशी म्हजी अपेक्षा आसा म्हाका हांगा आपोवन ह्या पुस्तकाचेर उलोवपाक दिलें हातूनच म्हाका व्हड खोस आनी धादोसकाय लागता हो एक भोवमान आनी वच्चे पयलीं निमाणे सुवातेर अध्यक्षांक मुखेल सोयऱ्यांक विशेष अतिथी ह्या सुवाळ्याच्या यजमानाक आनी तुमकां सगळ्यांक हात जोडून हांव माफी मागतां म्हाका पावपाक मातसो उशीर जालो कारण थोडो वेळ ट्रॅफिकान सामकें गच्च
अडकून उरलेले माफ करचे. तुम्ही म्हणिल्ल्या विचारांनी आमकां सगळ्यांक विचार मंथन करून लायिल्लें आसा आनी तांणी जशें सांगिल्लें आसा तशें इंग्लीश तशें कोंकणी दोनूय पुस्तकां आमी व्हरची अशें सगळ्यांकडेन हांव मागतां. चेखव हे जे रायटर आशिल्ले तांच्या कथांची एक खासियत आशिल्ली की कथेच्या शेवटाक मातसो प्लॉटाक ट्विस्ट आसतालो. तसो थोडसो ट्विस्ट आमचे कडेन हांगा आसा आनी थोडेशे बदल आमी केल्ले आसा. चडशा वेळाचे खंयच्याय कार्यावळीचे जे अध्यक्ष आसतात ते निमणे सुवातेर उलयतात पूण आमी तशें करिनासतना अध्यक्ष आतां सुरवेक पयलीं उलयतले. ह्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोवमानी तांची वळख करपाची खरी ह्या सभाघरांतूच न्ही गोंयांतूय गरज ना तरी पूण एक औपचारीकता म्हणून सांगता. कॉमेंट ग्रुपाचे अध्यक्ष आनी गोंयचे फामाद उद्योजक म्हणून आमी तांकां सगळ्यांना वळखता. प्रसार माध्यमांच्या मळाचेर तांणी गोंयांत जी क्रांती घडयल्या ताजी आमकां जाण आसा. प्रुडंट टीव्ही सारको चॅनल, प्रिंट मिडिया, द गोवन हे इंग्लीश खबरापत्र, गोवन वार्ता हे मराठी दिसाळें, भांगरभूंय हे कोंकणी दिसाळें ह्या तिनीच्या माध्यमांतल्यान बातम्यो, म्हायती आनी मनरिजवण घराघरांनी पावता. म्हाका जितले हांव कमी वेळा अवधूत बाबाचे भाशण आयकलां पूण जितलें कितें थोडें आयकलां तातूंतल्यान तांचो स्पश्ट वक्तेपणां बेधडक आनी तितलेच मिश्कील चिमटे ते काडटात हे हाजो अणभव घेतिल्लो आसा. हांव आनी हांगा वेळ वगडाय नासतना आमकां आपयता तुमच्या मुखार येता अध्यक्ष ह्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोवमानिस्त श्री अवधूत बाब टिंगलो. चिमटो काडपा आयलो इतली मॅच्युरिटी पळोवन कित्याक सगळें गोंय इतलें वाडलां की हांव आतां कितें उलयतलो ताजी डायसेक्शन कशी दिसपट जातली तें मागीर कळटलें. अरविंद बाब आनी तुगे ज्युनियर IAS कलीग डॉक्टर मृत्युंजय तुमी एकवटान भारत जोड या तो हांगच्यान तामिळनाडू पावलो. तो ओरिसा साकून तामिळनाडू पावलो आनी तुमची कॉमन लँग्वेज इंग्लीश आनी तुमी तामीळ शिकले. तूं गोंया आयलो तुमी कोंकणीन बरोवपाक लागले. तो ओरिसा गेलो ओडियन बरयता. हें भारत जोड जालां आनी हातूंत भितर आमकांय हांगा एकत्र जावन एक युनिटी शी मेळ्ळ्या पण डायवर्सिटी आसा. नेहरू म्हणजे वाक्य म्हणलें युनिटी इन डायवर्सिटी वीच वील टेक इंडिया फॉरवर्ड. किरण बायन तरी युनिटी इन डायवर्सिटी बरी केली. कोंकणीच्यान इंग्लिशीचेर पावली, इंग्लिशीच्यान हिंदीचेर आयली, परत कोंकणीची घुणायत गेली ती आनी आमकां सगळ्यांक एक गुंगी दवरले. हांव कितें उलोवं तुमच्या ऑथरान डॉक्टर मृत्युंजय he said you must keep the attention of the reader as if you cannot put the book down. So you start with the first sentence and continue holding the book. And when one of the stories says he can forget to have lunches, and the lunch also is forgotten. And that is only part of the story, because when you pick up a book, and the greatest selling author of all time these days was J.K. Rowling, who wrote Harry Potter. She just wrote while going in a train, in a bus, everywhere. She just wrote. Now, where does such a fluency in writing come about? So unstoppably she wrote. I don't know whether she writes now, but maybe that was a phase in her life where she just could not resist writing, and the readers could not resist reading. Now, what was the depth of that writing? That's another matter. From that writing, can you hold principles which will guide you through life?
generations and make this into a novel or a deep literature? That's the next question. When you write, Arvind Bab, Latabai, most people I know very well, I can't start with the first line. In English I read that sentence, writer's block. So maybe Dr. Mrityunjay at the ripe age of 57 overcame that writer's block. And perhaps if I am right, he says when his missus went to America 6 months, he started writing. So that was a great development. Maybe Mrs. Mrityunjay should go again to America 6 months. I don't know what he will do next. So, writing and reading and watching. Long ago, in my school days, thereafter a little bit college days, I saw 2 films which made an impression on me. One was Gone with the Wind. Much later, I had the opportunity to read Margaret Mitchell's Gone with the Wind book. And I tried to see which was better. But because I saw the film first, I was biased for the film and not with the book. The book was well written. It became a burden. Because I already knew the story. And so I could not be glued to it because I knew what was coming. Of course, it must have been better. But then, sometimes a good movie can also make an everlasting impression. I didn't know about the Civil War in the United States, but that book made me inquisitive, curious to read American history, to understand the Civil War, what was Lincoln's role, what was some other movies. And it started a trail of events, journey of events in my life to understand American history. Till yesterday, I'm trying to understand American history in this Trump and Harris and all that situation. I read an article by M.J. Akbar who said Kamala Harris got 93% votes in Washington DC. And Trump only got 7% votes. No? But America is not Washington DC. And Delhi is not India. That is the point I want to make, that in our India, we have to keep our languages, whether it is Konkani, whether it is Odisha, whether it is Tamil, all this or Marathi, we have to keep these languages thriving, and only then India will thrive. I know you did your English so that you could appear for IAS in earlier years, maybe decades. ICS was, English was main backbone of it. But I think the future for us is creating decentralized India, wherein we are not divided and ruled by Delhi. Because dividing and ruling for the viceroys was imperative. The orders were such that you could only rule India by dividing it. And that has been our history. So this Bharat Jodo that is happening today, in my opinion, is a very healthy thing. Somebody asked me, what is the most important thing about Bharat Jodo? So as usual, the answer is Bollywood, cricket. And those are the events, or those are the factors which keep us glued together. But in physical terms, I'm telling you, wherever I want to travel within India, I fly Indigo. From any place to India or any other place, Indigo takes you. So I just happened to say, Indigo is also Bharat Jodo. Hangchan Mumbai was, Hangchan Nagpura was, Hangchan Bhubaneswara was, Indigo. So Bharat Jodo Zala, I mean now Bharat Jodo Zala. Also technology always keeping us on my cell phone. I have, if I write in Devanagari, but not in Roman script, sorry, Konkani in Roman script, I immediately get Devanagari correct Konkani word and
correct spelling. So life is becoming easy for me. And कोणी सांगाले तो कोणी बरी बोले तो मैं ऐसा हादी शिकला. इधर बोलून उच्चार आये बोलून शब्द आये तातून भितर जर मानची मन घाले लँग्वेज वेगळी कळत. सो म्हाका अरविंद बाबेन 4-5 वर्सां पयलीं आपयतालो तूं भाशण दिवचें म्हणल्यार मातशें कठीण जातालें. कितें म्हणूं उच्चारी येनाशिल्ले शब्द येनाशिल्ले. आतां हांव मातसो फ्लुएंट जाला. सो I don't hesitate to accept your invitation. Dr. Jivago एक picture played 1964 of Meghalaya. I wanted to read the book, but the book was in English, so obviously it was translated. Original Boris Pasternak's book must be in Russian. And somebody who read the book in English, I did not have the energy to read it in English also. He said, you must read the Russian version. So, where does the gap between translation occur? There are words which are, they say, untranslated, non-translatable. आमचे खूपशे संस्कृतान हिंदी वर्ड्स आसात कोंकणीन ते तुका इंग्लिशीन ट्रान्सलेशन मेळना. ताजेर आनी एक पुस्तक आसा मेहरोत्रा म्हणटाने बरयल्लां अनट्रान्सलेटेबल वर्ड्स ऑफ संस्कृत. ही गिव्स एन एग्जांपल आकाश. आकाश म्हळ्यार स्काय म्हळ्यार. Then he gives a description, it is not sky. It could be used very colloquially as sky. So, Dadabai, when you translate, I can understand your burden. Because how do I write? Of course, Dr. Mrityunjay wrote in English. Had he written in Odisha, then somebody would translate in English and then he translated in Konkani. प्रत्येक वेळा ट्रान्सलेशना भितर अर्थ गायडन्स और दुसरोच अर्थ येता. एक मुवी आशिल्लो, I forget the story, Lost in Translation in Hollywood movie. So that I must see to know what is the difficulty that people have in going from a translation. It is not Google translation. The newspaper is an article I read to English or Portuguese in English. That's different. That is for light reading, just to know the gist of it. But when heavy or when important reading comes, I don't know whether Google or AI can help us to translate it, or whether the human interaction, human mind, culture, everything is important. Maybe it will happen when there are all human minds are captured by robotics and robots and so on. I don't know when it will happen, but it's getting there. So your job after 30 years will be maybe easier. So sometimes there's an old saying, picture is worth 1,000 words. And in reading your books and reading Dr. Mrityunjay's book, yes, you have to read it, you can't put it down. And then, in my school days, I used to read Times of India in Mumbai. And my first focus was not on the headlines, was not on the sports page. It was an R.K. Lakshman's cartoon. Actually, it was less than a minute, less than that, and it captured the whole cartoon. But it rang in your mind for the whole day. Sometimes, later on, sometimes on a recall basis, आम्ही ओझून येता. आणि त्या कार्टूनात आले हो अर्थ घाललो. Cartoon is also a great thought. Maybe he does it within 5 minutes, but he must be thinking it for 5 hours. So other day I was in Bangalore, and I had the opportunity to talk about
English authors. And one author whom I read much more than the other author was Rudyard Kipling. Rudyard Kipling was Bombay born. His father was the director of Religious School of Arts. And he grew up within India more than anywhere else. He had gone to England and back. And the other author was Mark Twain. Mark Twain was a great American author, senior to Rudyard Kipling, and both were in English. So there was no need of translation because we grew up in English also. So one could understand these authors. And then there was the art of speaking. How do you speak? An Englishman speaks differently than an American twang. North Indian speaking English would be different than a Tamilian speaking English or a Singaporean speaking English. उनके मागे ते शब्द वापरतात American English, English English, English means Hindi English, आणि Singlish म्हणजे Singaporean English. तर खूप तरेचे भाषा जाल्यात ह्यो. पण थोडक्यात सांगपाक की they got Nobel Prize, both Rudyard Kipling and Mark Twain, and little bit before then, Rabindranath Tagore got Nobel Prize. Taji poetry ji, Gitanjali, from Bengali to English, म्हाका तर Bengali ना, पण English वाचून मागीर कोणें जर कोंकणीन ट्रान्सलेट केली बरें जावपाक शकता. पण अर्थ कसो ताका तकलेन आशिल्लो वो काडपाक ताजें जें वजन पडटा तातूंत कोण एक तें बॉक्सिंग कसो म्हणटाले मूठ मारतलो म्हणटा तर तो जो बरयता तो परत रवींद्रनाथ टागोराचो मेळटलो तेन्ना अरे हें तूं कितें बरयलें म्हणजे कवितेचेर हें करून अशें म्हणून ताजी मोठी पडटा. अशें म्हणून ट्रान्सलेशना भितर हें सगळें खरो अर्थ कसो मेळप ही इज अ कंटिन्युअस एफर्ट. थोडक्यात म्हणल्यार भारतीय भाषा हें करून म्हणटकीर केन्नाय म्हाका एक मॅसेज की म्हणजे आसा मना आसा ती बरोवची पडटा म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केलो की सुरेश बाबा काय पयलीं म्हाका उलोवपाक दी कित्याक तागेलें भाशण शेवटचें आसपाक जाय. कित्याक केन्नाय तो पयलीं भाशण करता किरण बायन केलें डॉक्टर मत्तुल्यान केलें म्हाका मागीर ताजेर म्हणचें पडटा आनी केन्नाय तें म्हणप म्हगेलें चिमट्याचें जाता आनी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जायना लास्ट करपाक कित्याक हांव मागीर सगळ्यांचेर एनालिसीस जाता कशी पार्ट ऑफ माय कितें म्हणटा तेचें anti-establishment or rebellion, whatever you can call it. But coming back to my thought, because I grew up in Goa, I learned my Portuguese, I learned my Marathi, I learned this, I went to Bombay, I learned my Bollywood Hindi, and सगळे लँग्वेज जातकीर also देश आसा आमचो भाशेचो देश, land of languages, आनी some of us may read जेवणाचो देश तरी तर जेवणा खंय मेळटा तुका ह्या जगार. So he said, I tend to think myself, and I told a friend of mine, you know, India is a great continent trapped in a nation. आमकां नेशन करून आमकां कैदी केल्या, आमकां सोडपाक जाय. आमकां गांधी म्हणटा तशें इंडिया lives in its rural settings, in its villages. So somehow, someday, we will have to free ourselves to become a great India that was thousands of years ago. Now, learning to translate, learning a new language is completely a rigorous exercise. But I must tell you, I have a friend, and I'm waiting to read his book. His book is going to be a very difficult subject. I must tell you about him because I take a little joy in saying that he's my friend. At the age of 11, he became a priest. He was Zoroastrian.
So I said, how did you become a priest? He said, no, I learned the Zoroastrian scriptures and they examined me and I passed in flying colors, so they had to make me a priest. So I said, thereafter, 1 year I practiced in the fire temple, and then I started my school again, and then I did my college, and then I got admission in Harvard Law School, and then I came back to India, and I started practicing in Delhi. I became a senior counsel, and then so many reported judgments are in my name, and they, one of the chief justices thought that I was very competent, so he invited me to become judge of the Supreme Court. He said, "Yes, barabar asa, sagan khabar asa, makai khabar asa." But thereafter what? He says, I read these books on religion and all that, so now his major study is languages and religion. Kaka, appoilo Swami Vivekanandan भाषण केलें 110-15 वर्ष पयलीं शिकागोत जाल्यार थंय आपयलो रिलिजनाचेर दवरपाक. I said, what about next now? You are flying all over the world, highest scholars. He says, I am learning Sanskrit. आता हो मुंबईचो भुरगो दिल्ली गेला, English केलें आनी संस्कृत शिकलो. 3 months, he says, 24/7, I was drowning myself in Sanskrit. I said, why did you do that? He said, I am writing a book on Hinduism, and it is already published, it is already written. They are going to publish it next year. Now, the pustak वाचपाक त्याने इंग्लिशीन बरयला, so it is spoon feeding for us. पण संस्कृत शिकची पडली अर्थ घालता. आता पळोवया हेंच्या खंय तरेतरेचे लोक इतली इंटलेक्च्युअली असतात आनी आमकां सगळें करतात, बरयतात, हांगा येतात आनी वाचपाक मेळटा आमकां. So we are really lucky that we are being spoon fed. जालें मागीर उलोवून. So मुखार आतां कशें बरयतलो तूं आनी ट्रान्सलेशनाचेर रावतले काय आनी ओरिजिनल करतलो जावन अरविंदा आनी मातशी कॉल मार. कॉल कितें पोर्चुगीज वयता सावी. तर thank you, Mother Bob, for giving me reflection from you that I am on track. And thank you everyone. सगळ्यांक आमी येवन उलोवं दिसता की हांव पास मार्क जाली म्हाका पास जालो. थँक यू. आयच्या ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे डॉक्टर सुरेश प्रभू, ज्येष्ठ राजकारणी, ज्येष्ठ सांसद वांगडी, भारतातल्या पहिल्या 11 क्रमांकाचेर जर आसपी चार्टर्ड अकाउंटंट, लोकसभेचे राज्यसभेचे खासदार म्हणून ताणें व्हडा जापसालदारकीन कार्य केल्लें आसा. तशेंच केंद्रीय सरकाराच्या पावंड्यार उद्योग, रेल्वे आनी हेर खूब खातीं, सिव्हिल एव्हिएशन सारकी खातीं तांणी सांबाळ्ळ्यात. राजकारणा भायर वेगवेगळ्या शिक्षण संस्थांनी ताणें विजिटींग प्रोफेसर म्हणून वेगवेगळ्या विशयांचेर व्याख्यानां दिल्या. वेगवेगळ्या संस्थांचे ते वांगडी, संस्थापक, अध्यक्ष म्हणून तांणी वावर केल्लो आसा. IFRI कडल्यान तांकां ऑनररी डॉक्टरेट बहाल जाल्ली आसा. 2017 ह्या वर्सा तांकां इंडियन ऑफ द इयर हो पुरस्कारय फावो जाल्लो आसा. आनी ही अशी व्यक्तिमत्व जें आसा तें आमच्या खातीर एक अभिमानाची गजाल की ही अशी व्यक्ती आमच्या गोंयचो जावंय आसा. आता डॉक्टर सुरेश प्रभू हांची वळख करपाक जो हांवें प्रयत्न केला तो म्हणजे सुर्याची वळख करपाक जर काजुल्याक सांगली आनी काजुलो बाबडो धडपडून जितलो करूंक पावतलो तितलीशी हांवें केअर केल्ली आसा. हाचे भायर खूब कितें आसा सांगपाचो मोह हांव आवडटा, कारण ह्या वळखी परस तांची उतरां तांचे कडल्यान आयकुपाक तुमी आतुरतायेन रावले आसतले अशी हांव आस्त बाळगितां. आनी आपयतां आयच्या ह्या प्रकाशन सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे डॉक्टर सुरेश प्रभू. हा खरं म्हणजे एक साहित्य, संस्कृती, कला यांचा आविष्कार करण्यासारखा कार्यक्रम. अनेकांनी सुंदर भाषणं केली.
बहुतेक लोकांना कोकणीत आणि इंग्रजीमध्ये बोलतो. माझ्या पुढे प्रश्न आहे की जन्माला येतो आईच्या पोटी. आपल्याकडे म्हण आहे, औशीपेक्षा मावशी बरी. कोण बरं असतं सांगण्याची गरज नाही, पण औषध आणि मावशी दोघे आवश्यक असतात. माझी मातृभाषा मराठी आणि माझी पत्नी भाषा कोण. आणि बऱ्याचदा अडचण अशी असते पुरुषांना, खास करून पतीला, बायकोने बोललेलं सगळं ऐकावं लागतं. बायकोकडे परत बोलणं पाहिजे. आता माझी पत्नी ह्यांची विद्यार्थिनी, ते मला नेहमी जावई म्हणतात. तर पत्नीला तिची भाषा तर ऐकावीच लागते, त्यामुळे ती भाषा चांगली येते, मला कोकणी चांगली येते. पण बोलता कमी येतं, कारण जेवढे बोललं कोकणी बोलायला गेलो ती म्हणणार काय कोकणी बोलतोस की आणि काय बोलतोस. म्हणून मी तुमच्या सगळ्यांच्या परवानगीने थोडंसं मराठी थोडंसं इंग्रजीमध्ये बोलतो. आमच्या पाटीकर बाईंनी भाषांतर का केलं, कसं केलं, त्यात आलेल्या अडचणी, त्याच्यासमोर उद्भवलेल्या समस्या, त्यावर त्यांनी केलेली मात आणि हा सगळा प्रवास त्यांनी छानपणे सांगितला. मला खरोखर आश्चर्य वाटतं की आपल्याकडे किती गुण असतात आणि त्याची जाणीव अनेकदा होत नाही. मिस्टर सारंगी रिटायर्ड आहे, मिसेस भाटीकर इज रिटायर्ड teacher, principal. Both men have realized during their preferred career that what potential they have, what abilities they have, what kind of different skills they possess, the talent that is hidden within them, they could never realize. Dr. Sarangi may not have realized that he can write, but he knew he can write. He was writing every day, but on the files. He used to write various notes on the files, now went there. Mr. Bhatikar used to write on the question papers. So collect those. As a head of the institution, she would also write the confidential reports and also write many things. Sometimes misbehave with the students also, she write to communicate to the parents. But she would say, maybe. But I am saying, but she could never realize that she has such a great potential of creating such literary masterpieces. So really speaking, today is a day for all of us to realize that probably we will go away without realizing what we possessed. At 57, he wrote the first story. At 67, he wrote his first poem. So many of us who are past 67, we don't have to get worried. I am past 67. Let us start attempting to do something which we had not done before, and we could excel into that. So this is a classic day to realize that life begins at any age of life. We used to say life begins at 40. Now people say life begins at maybe 60. Life begins at 57 or 67. And she's 84. And just imagine the kind of dynamism that she has. She's always an amazing person. Those who have come in contact with her, they are not just in awe of her, but in love of her. And therefore, this is a classic case of understanding that we should really try to explore our own self and try to sometimes take pen in hand and start writing, start expressing yourself in many forms. And therefore today is a day of realization of that, at least for me. So there are 30 short stories
15 in one book, 15 in another book. The literature manifests in many forms. Poetry is a literature. Novel is a literature. When you write, in particular Marathis, when we write for stage, Natya and Natya Sangeet, that is also literature. Literature has many, many different forms. The most difficult form of writing, which you will be surprised, but it is actually a challenge, is a short story. Many people think that writing novels is very difficult. And as you were saying, Mr. Salman Rushdie's book, I read many of those. Many Russian writers have written books, War and Peace, 700 pages. Sam Anthony Chekhov, who of course he did write Love and Peace. Anthony Chekhov wrote many different stories, many different forms of literature. Anthony Chekhov. But one of the most celebrated part of his literary work would be short stories. Why was that far he mentioned Dr. Rabindranath Tagore? Kabuliwala was one of his shortest stories. Bikarin was one of the most, probably one of his last stories that he wrote. And he got Nobel Prize for not for writing this story. Ernest Hemingway. He wrote Old Man and the Sea. And he got Nobel Prize for that. But if you look at his short stories, in fact, very incidentally, one of the shortest stories that he wrote were a few words, was also by him. Of course, for those who read Old Man and the Sea knows the struggle of a Cuban fisherman and how he is driving, how he is trying to do that. And he obviously, rightfully got a Nobel Prize for that. But short stories are very difficult to write. Translation of any form is still more difficult, not just of short stories. Translation per se is a very difficult and it needs a different kind of art. It is not taking one word and writing that word. You will never capture the spirit of it. So letter by letter you cannot translate it. As you can see, explained that very well. So translation in itself is a great art. And that's what we have two celebrated personalities present at the same time. Many times the books get translated and the translated version of the book gets released. I don't know many occasions in which both the original writer and those who have actually translated us on the sitting on the same bench at the same time. It's a very rare occasion of that actually. And therefore, two very prolific personalities are here. One who wrote a short story, which in itself is, as I said, a very difficult form of literature. Another one who translated it so well. And both are such young people. So just imagine how talented these people have been and must have been more. In fact, I wish you had started writing at 17, when you had started also using your literary skill at a much younger age. We have lost quite a bit of that because we started late. But still, today we have that opportunity of getting out from that hidden literary talent which has come to fore. Thanks for publishing it. And therefore, this is a very interesting program. And that's why I say it's a literary program. It's a literary fest for all of us. There's a Jaipur Literary Fest. I think this is like a Belmont Literary Fest because there is a books of literature thanks to Anil Kautur and also Avdul Bab, who are always being patrons for good causes. So today is a very interesting day. Konkani, I honestly, was the most melodious and beautiful language. And that's what Avdul Bab was saying. We should try to use our own language. And in fact, Mr. Subhash Berinkar is here. He was always saying that your local, your mother tongue is the one which
should be really try to study that, express yourself in that. When you are walking on the road, nowadays roads are better, but earlier when you used to ride on the road, you always meet with some sort of a stumble. What is the first word will come to your eye? In my Marathi I will say eye. So that is how your first reaction comes into your mother. You remember your mother, but not in the language. You say, oh mom, I don't say that. Some people will say that, that's what they will be used to. But at least this is what the best that can come out of you, where you can think in their original form and try to take it into the next level. But of course, literature is literature. Language is only a medium of doing that. But translation is something which actually flourishes the literature. It actually takes it to the next level. What Dr. Sarangi, Dr. Mrityunjay Sarangi wrote, if it had remained only in that particular language that he wrote originally, and was not translated, it would have lost a very big audience, very big readers base. And therefore, this is one of the best ways to actually make literature flourish by making it into different languages. Paulo Coelho is actually a Brazilian writer. And because he is a Brazilian writer, he writes in Portuguese. His books are translated into probably 40-50 languages. And his Alchemist, of course, is one of his famous books. And one of his famous theme of all his books, the chase with dreams. But just imagine, and actually speaking, sometimes you wonder that why some books like so the author that you mentioned, so the books are, you cannot leave it when you start reading it. But some books are such you don't want to read it beyond the point, but still what is important in all these books is that there is some hidden message somewhere which has to be understood for it. So unless you read the book till the end, you will never understand what this story was. In fact, one of the things I mentioned so many authors, Somerset Maugham, again is one of the great writers. He has written many things. But some of his short stories are just fantastic. I just, if you just 1 minute, I just kept in my mind that saying, it's a very interesting story. It is called Date with Death. And that is such an interesting story, which each one of us face in our day-to-day life. There is a trader who is sitting in his shop in Khardu, and suddenly his servant comes and keeps running. He says, wait, where are you? I was waiting for you in the shop, but where are you? He said, no, I'm running away. He said, where are you running? And why are you running? He said, I'm running because I just now coming from the market. I accosted death. And I was worried to see the death. So I'm running away from him to go to Sahara so he cannot catch me. And he just runs away. And goes. So the shop owner gets up, now he has to run his shop. He goes into the market and he again meets the death. He says, why are you after my servant? Why you wanted to catch him here? He said, no. I was surprised to see him here because I have a date with him, date with him in Sahara. So I was surprised that I saw him here. This is such a short story. And those who are in Kabuliwala will tell you the relationship between them, from Kabul to bring in that young girl, and how that relationship goes. It's very short story. The stories, the shorter they are, probably will have more content into it. And therefore you can read it fast. Sometimes novels are long, and there are many characters into the novel. There are, as we always say, twisted in the text. You have to read to get it out of it. But literature is something is actually enriching the mind. It may be somebody else's experience, but that experience that comes to us in the form of a story, therefore we actually can read it with the interest
and that actually enriches not only the literature, for sure that definitely enriches that, but also own mind and experience. So I really want to thank both the original writer and the one who translated it, both so talented, both so accomplished, and I wish that they will keep writing more and more. Many years for you to go, for you to. So I think you have a long way to go, and therefore we write many more books, and I am sure all those books will be published by him, and all those functions will be held in Delmont for all time. Thank you very much. काही सांगला तशें खरेंच हें लिटररी फेस्ट डेल्मंट लिटररी फेस्ट म्हणपाक कमी ना. आमी आतां सगळ्यांचे उलोवपाक, तांची मनोगतां, तांचे विचार आयकले. कार्यावळीच्या निमण्या तोंडार आमी हांगा पाविल्लीं आसा. ही दोन पुस्तकां आसात आज जी प्रकाशीत जाली, ती दोनी संजना पब्लिकेशनान उजवाडाक हाडिल्लीं आसा. आनी वाचकांनी जर म्हणजे लक्ष दवरिल्लें आसा संजना पब्लिकेशनाचेर जाल्यार सातत्यान संजना पब्लिकेशन पुस्तकां आमकां दीत आसा. सो क्रिकेटीच्या भाशेन सांगपाचें जाल्यार स्ट्रायक रेट खूब बरो आसा. आनी दिनेश बाब सद्या ओके मातशें एक पेडो फाटल्यान घेवया. सो हांव मागता दिनेश बाबाक लागीं की माचेर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक ह्या दिसतीक भेटोवचें आनी आमचे मोगाची याद हांकां दिवची. ताचे उपरांत अध्यक्ष ओली बापेंद्र, मानाची सोयरी प्रोफेसर किरण मुळकुले, खासा डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी, आणि अणकार पी, आणि ज्यांची हातून अणकाराची पुस्तकां रिलीज जाल्लीं आसा, भौमानेस्त स्नेहलताबाई भाटीकार, देव बरें करूं दिनेश बाब. दिनेश बाबान सद्या संजना पब्लिकेशनाची डबल सेंचुरी ऑलरेडी मारिल्ली आसा. आणि डॉक्टर सुरेश प्रभू हांणी सांगिल्ल्या प्रमाणे डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी आनी पुस्तकां बरयतले. स्नेहलताबाई अणकारतली आनी दिनेश बाबाच्या गुजार आसा फुडली जबाबदारी की ते पब्लीश करपाचें. सो बेगिनात बेगीन संजना पब्लिकेशन ट्रिपल सेंचुरीच्या क्लबान जॉईन जावपाचें आसा अशें आमी म्हणूं येता आनी अशी आस्त आमी बाळगुया. ह्या कार्यावळीची सांगता करपा खातीर उपकाराचे उलोवप करपा खातीर आपयता दिनेश बाब मणेकर. देव बरें करूं रामाबाई. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे डॉक्टर सुरेश प्रभू, मानक सुवाळ्याचे अध्यक्ष भौमानेस्त ओली बापेंद्र, सुवाळ्याचे मानाचे सोयऱ्यो डॉक्टर किरणबाई मुळकुले, आयचे खास निमंत्रीत डॉक्टर मृत्युंजय सारंगी, आयची सत्कार मूर्ती म्हणया किंवा उत्सव मूर्ती म्हणया भौमानेस्त स्नेहलताबाई, आणि आयच्या सुवाळ्याचे सूत्रसंचालन करपी रामाबाई मुळकुंडे. तुमकां सगळ्यांक मनाकाळजा सावन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या सुवाळ्याक तुमी वेळात वेळ काडून मुद्रत आयले आनी ही आयची सोबीत सांग सोबयली. तशेंच हांगा ऑडियन्सांमदीं बशिल्ले सगळे मानेस्त, हांव नांवां घेना, तुमकांय सगळ्यांक काळजा सावन देव बरें करूं म्हणटा. आनीक हांव जाणा कार्यावळीक बरोच वेळ जाला, भायर बरो काळोख जाला, चड वेळ घेनासतना तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनीक एक प्रकाशक म्हणून एक रिक्वेस्ट की वता आसतना पुस्तकां विकती घेवन वचची हेंय मागता. सोबीत सांग तुमच्या सांगातान आज आमकां हांगा सांगातान काडपाक मेळ्ळी, नवे विचार आयकपाक मेळ्ळे. आनीक आज जे हांगा विचार मंथन जालां तें घेवन आमी घरा वतले. लताबाई सारकेली उत्कृश्ट ट्रान्सलेटर आणि बरी लेखिका, तिचे म्हजे रायबन हे एक सुंदर पुस्तक आसा. आज हांगा हांवें हाडलां मुद्दाम.
तिचे कडल्यान आनी खूब लेखन आमकां बेगिनात बेगीन मेळचें. तशेंच हांगा जितले म्हणून रायटर्स आसात आयच्या ह्या माचयेर तांचे कडल्यानूय नवी नवी पुस्तकां आमकां आमच्या भेटेक येवची हें मागता. आनी आयची कार्यावळ सोंपली अशें हांगा जाहीर करता. सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं.